नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज हांव करता लेपांचे हुमण। तर ताच्या खातीर हांवें लेपो घेतल्यात आनी त्यो बऱ्यो साफ करून धुवन ताका मीठ लायला थोडेशें। लेपाचे हुमण करपा खातीर आमकां साहित्य कितें लागतलें तें आमी पळोवया। तर हांवें हांगासर एक वळ्याची सोय घेतल्या, अर्दो नाल्ल कातून घेतला, थोडीशी हांवें आमटाण घेतल्या वाटपाक, तशेंच थोडो हांवें कांदो घेतला, अर्धो चमचो हळदीची पावडर, अर्धो चमचो कोथमिरेची पावडर, एक चमचो मिरचीची पावडर आणि अर्धो कांदो हांवें बारीक चिरून घेतला। तर आता आमकां ही सोय आनी हो मसालो मिक्सरान बारीक ग्राइंड करून घेवपाक जाय। आता हांवें गॅसार तोप तापत दवरला, तातूंत एक चमचो भर तेल घालून घेता आनी तातूंत आमकां घालपाक जाय कांदो, कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। आता कांदो तळसून जालो, तातूंत आमी ग्राइंड केल्या ती मिरसांग घालुया। तातूंत हांव थोडेशें उदक घालता, तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घालून पातळ करात। आता हुमणाक खतखतो येवपाक लागला, तातूंत आमी घालुया नुस्तें, आमी लेपो घालून घेवया तातूंत। लेपो घातल्या नंतर आमकां गॅसाची फ्लेम बारीक करपाक जाय, एकदम लो दवरपाक जाय। आता आमी तातूंत घालुया चवी पुरतें मीठ, मिक्स करून घेवया आनी हें नुस्तें शिजयता आसतना एकदम गॅस लो दवरपाक जाय, बारीक दवरपाक जाय। हुमणाक आमच्या खतखतो आयलो, नुस्तें बी बरें शिजलें तातूंतलें। आता हांव गॅस बंद करता। पळयात, अशें हें लेपांचें हुमण खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी नक्की करून पळयात, तुमकां आवडटलें। आवडलें जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूना जाल्यार सबस्क्रायब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात, देव बरें करूं।